Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. नॉट मुख्यमंत्री आज दम आसा पार्टीन जी सांगते की आमी अमक्याक करतले म्हणून करतले इन नेक्स्ट 15-20 दिसा भितर करतली पार्टी. आज गोंयान कितल्योश्योच जाती आसा गाकुवेद ज्यो आसा जो कॅथलीक कम्युनिटी भितर वेगवेगळ्यो जाती आसा तांकां एका एकट्या हाडून जर रेप्रेझेंटेशन करप आनी तातल्या एकट्या जातींतलो लोकांक जर सीएम करप जाल्यार ताका जातीचें राजकारण कशें म्हणटा दॅट इज प्रोग्रेसीव डेव्हलपमेंट ओन्ली. They are not aliens. They are also our Hindu brothers and sisters. But they have always been taken for granted and right. खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीत वा गेल्यार पयल्यार तुमी कितले तरी पॉप्युलेशन तांचें आसा बट तांकां फक्त यूज केल्लें आसा आनी तांकां थंयच सकयल दवरिल्लें आसा. सो इफ आर पार्टी हॅज डिसायडेड टू गिव देम ड्यू रेकॉग्निशन, इफ आर पार्टी हॅज डिसायडेड टू गिव देम सम रिप्रेझेंटेशन, तांकां मान ऑनर दिवपाक मुखार सरले जाल्यार म्हाका दिसना खंयच्याच गोंयकाराक वायट दिसतलें म्हणून. ते डायरेक्टली दोन धर्मा भितर फूट घालपाचे त्यांचे प्रयत्न चालू आहा. What is caste? After you get elected, there's only one caste and religion, and that is humanity. फाटी आशिल्ल्या जातीक जर वयर काडपाक सोदता जाल्यार तातूंत म्हाका दिसना खंय जातीचें राजकारण येता. I think this exposes the Aam Aadmi Party as to what kind of politics it does, and it's a blatant exhibition of casteism and using caste and religion as a tool to gain strength and gain votes. आम्ही आपचे चीफ मिनिस्टर येता भंडारी समाजाच्या प्रेसिडेंटाक मेळटा तेजे वैयक्तीक आसतलें पण माझे मत अशें आसा हांव आतां मुरगांव तालुक्याचो अध्यक्ष आसा भंडारी समाजाचो. माझे मत इतलें सिंपल आसा की पॉलिटिक्सान हो समाज आमचो हाडपाचो ना. खूब तरेचे समाज आसा हे समाज म्हणून पॉलिटिक्स करपाक जायना. हे समाज म्हणून पॉलिटिक्स केले जाल्यार जशें दुसरे ठिकाणी जाता समाजाचे पॉलिटिक्स तशें आमच्या गोंयान हाडपाचो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता. आमच्या गोंय एक माणकुलें गोंय सोबीत गोंय आनी आमच्या सगळ्या समाजाचे आनी सगळ्या जातीचे लोक आमी एकत्र रावन काम करपाक जाय. पण जातीचें राजकारण म्हणून जर आम आदमी पार्टीक जर आज कोण सायडीन करूंक सोदता वी आर व्हेरी सॉरी. ना एब्सोल्युटली नॉट. मुख्यमंत्री आज दम आसा पार्टीन जी सांगते की आमी अमक्याक करतले म्हणून करतले. I'm questioning BJP, even the Congress. 10 वर्सां जाली कॅथलीक कम्युनिटी म्हणटा ताका कांयच सिग्निफिकंट रिप्रेझेंटेशन दिल्लें ना आनी आमी पळयलां की आमचे वोट जे आसा आतां BJP जालें फ्रॉम 2012 till date, if you go to see, only and only used are Catholic votes. फक्त आमचे कॅथलीक समाजाचे कम्युनिटीचे वोट्स दे हॅव used. I think it's completely wrong, and it's going to backfire badly, and it has exposed AAP totally that they are a party with a hollow agenda. ते डायरेक्टली दोन धर्मा भितर फूट घालपाचे त्यांचे प्रयत्न चालू आहा. इन नेक्स्ट 15-20 दिसा भितर करतली पार्टी. तो कोणीय आसना आनी ताचे बरोबर आमी रावतले. हांव सांगता तुमकां जातली. जो पर्यंत डिसेंबर येना तो पर्यंत जातले सगळे कळटले. कांयच लिपोवन दवरपाची गरज ना. करूया. We will urge the party कि we have to put that face forward. Why not?